बोरयेचो प्रस्तावित पूल आणि ताचो जमीन संपादन विचारात घेतिल्ल्या पर्याया भायर फकत कोळशाच्या येरादारी खातीर आसा हे PWDच्या पत्रांतल्यान खूप स्पष्ट जाता। पण आम्ही हे घडूंक दिवचे नात आणि गरज पडल्यार सर्वोच्च न्यायालयात वयतले असे प्रभुदेसाय हांनी सांगले। मडगांव ग्रेस चर्च हॉलात पत्रकार परिषदेत प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना गोयात कोळसो नाका हे संस्थेन लोटली गांवकारांक आदार दिलो। NH-17B हायवे कोळसो येरादारी करपा खातीर बांदतले लोटली गावांतल्यान वचपी प्रस्तावित पुलाक विरोध चालू आसा। बोरयेचो नवो पूल आणि खाजनांतल्यान 60 मीटर रुंदायेचो महामार्ग फकत कोळशाचे येरादारी करपा खातीर आसा अशें PWDच्या कागदपत्रांत स्पष्ट आसा। पूण अशें जावचे न्हय, ताका लागून गरज पडल्यार सर्वोच्च न्यायालयात वयतले अशें लोटली गांवकार आणि कार्यकर्ते म्हणटात। पळयात पुराय बातमी। म्हणल्यार आमचो सरकार अजून ब्रिटिश कॉलोनियल सरकारच आसा, बदललो ना, तोच सरकार चालू आसा आणि तेच ब्रिटिश कायदे वापरून नॅशनल हायवेज ऍक्ट ज्याका कसलेच कॉन्स्टिट्यूशनल हे ना आणि मनीसपणा ना, हो कायदो वापरून लोकांची जमनी फोर्सान व्हरूंक सोदता। आणि कित्याक लागून व्हरोंक सोदता हे चीफ इंजिनियर PWDचो स्वता जे सांगता हाचे वयल्यानूच स्पष्ट जाता। तो म्हणटा की आपूण considering that the shortest distance for traffic on NH-17B leading to Mormugaon Port and its priority alternative 7 is recommended for approval। म्हणल्यार आमचो सरकार हे कोळशाचे जे कॉर्पोरेशन आसा, कंपनीज आसा, तांचो गुलाम जावन आसा आणि तांचे खातीर आमचे गांव सगळे काबार करपाक सोदता। आता हो ब्रिज जो सरकार बांदूंक सोदता, हो ब्रिज फक्त लोटलेचे आणि बोरयेचे लोकां खातीर तांचे गांव आणि तांचे जीवन काबार करतलो इतलेच न्ही। हो ब्रिज जालो जाल्यार वास्को शहरान पयली म्हणल्यार NPT जो कोळसो हँडल करता तो 2 पटीन 3 पटीन वाडटलो। वास्को शहरा लागीं जे फिशरमॅन आमचे नुस्तेकार भाव भयणी आसात तांकां सगळ्यांक काडून भायर मारून तांकां जे कोल हँडलिंग आसा ते वाडोवपा पडटले ह्या हायवे लागून। इतलेच न्ही, हो हायवे जालो जाल्यार रासय, कुडतरे, चांद्रा, राशोल, पंचवाडी, सावड्डे, शिरोडा, दुर्बाट आणि जुवारी न्हंयेचे देगेर जे जे गांव आसा हे सगळे काबार जातले, सोंपतले। कित्याक सगळे कडेन जेटीज प्रपोज केल्ली आसा आणि हे जेटीज जातल्यो खाजनांनी कोळसो हाडटले आणि गांवांतल्यान रस्ते हाडून ह्या हायवे जॉइन करतले, म्हणल्यार आमचे सबंद गोंय काबार जातले। आणि जेन्ना हे रोड एक्विजिशनाचे सर्वे नंबर आउट जाले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हे सर्वे नंबर वयता। तेजे नंतर आमी ते इन्फॉर्मेशन काडपाक गेले जाल्यार ते सर्वे नंबर फक्त सर्वे नंबरच आसा, तितून एरिया खंयची वयता जावं कोणाली घर वयता हे कांयच दाखोवन दिल्ली ना। लोकांचे हाडून लोकां फटयताय, लोकांची झगडी घालताय आणि आपलो कसलो भितरल्यान हिडन एजेंडा करताय आणि तो प्रोजेक्ट ते पास करताय। शेतांतल्यान रस्तो करून एक पूल बांदपाची तयारेन आसा सरकार। आता हो रस्तो आणि हो पूल कोणा खातीर? जरूय हो रस्तो आणि पूल गोंयचे आणि आमचे गांवच्या लोकां खातीर जाल्यार म्हाका दिसता जो एक्झिस्टिंग रोड आसा मडगांवच्यान पोंडापुऱ्यान तो रोड आहा तो लोकांक सफिशियंट आहा। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।